दरबारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा जाता काळ जाता दिन वाजता, मोगाच्या स्पिरिता सौम्या आमका एकवटायता, दैवी तुझ्या बोळा सौम्या जीवी तुला पळता, दरबारांच्या सर्वे होरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा सदा काळ जाता दिन वाजता. मुगाच्या भाव भयणीनो, अद्विंतसो काळ क्रिस्तियेनसो काळ आसतोन आमी सुरू करता. क्रिस्तियेच्या पयल्या आयताराच्या दिवस्तुतीक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास करया तांचे बसूत हे विशेष करून मागया. हे संदर्भार अर्गामी स्थित फबियन जेस मेंडोन्स आमियार जेनिटा क्रास्टाच्या जल्मा दिसाक उल्हास पटोवन ताका बरी भलायकी मागोवन अर्गामी स्थितात लॉरेन्स क्रास्टानी गुट्टा मुंबई 60 वर्सांच्या जल्मा दिसाक देवाकर कांसन भेटयता मार्शल तावरो मिरा रोड मुंबई. तांचे ते बसोत मागता आसतना आमी समेस्त बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू एका कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावंक आमी सोम्याच्या वेदी बाबरे सांगता जमल्यो. आज थावन आमी देवस्तुतेचे नवे वर्स आराम करता. क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती बाबर्थान जेजूच्या येण्याक अत्रेगून रावया म्हणलो संदेश दिता. जेजूचे दुसरे येणे केदाळा म्हणून नेनाव, पूण बाबार्थ मात्र ह्या सर्वांक जबाब दिवंक शकता. आमच्या जिवितांतली जबाबदारी पाळया आनी सोम्याक भेटोवंक आयती जावया. हे सत मतीन धरून एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. सोम्याच्या जल्माच्या परबेक आमी तयार जावन ही देवस्तुती आचरण करता. सोम्याचें येणें संतोशाचें येणें, सोम्याचें येणें बरवोशाचें येणें. सोमी जेजू क्रिस्त इम्मानुएल देव मनीस जाल्लें घडीत नियाळतना सुरेस्पर देव आमचे सगळे सदांच आसूं दी आनी आमकांय ताचे कृपेन आनी मोगान भरून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत हो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची इपातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धन मोगसाणें मागतल्या मोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्यांका कुळतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुळतकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सुम्यांका कुळतकर सर्व पदवेदां देव आमची काकूळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपी आमचे घर सांगाती ते समा खातीर मागे. जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसोत मागे.
सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भौमकाळ बापा, तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीन दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गींच्या राजांत सासणाचें सुख बगूंक आमकां फोवो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमचो सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो तारोक, हें तुजें पुरविल्लें नांव. सर्वेस्परा, तुज्या वाटांतावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमची काळजां कित्याक दारूण करताय? तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजांच्या कुळया खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून तूं सकल देंवून आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुजे मुखार तरतरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं. ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकल देंवल्यो आनी तुजे मुखार पर्वत तरतरले. आपणाचेर पातयेतल्या पासत असली कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळयोंक ना. प्रामाणीकपणान जिवंक संतोसतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय, तूं आमचे रागार जालोय, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्यां. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्यां. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्ळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पानां भाशेन आमी सगळीं बावतां आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना, कित्याक तुज्या मुखामळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाचें आदीन केलें. तरी सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. देवा आमकां पाटी हा, तुज्या मुखा मोळाचो पजळ आमचेर पळोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. देवा आमकां पाटी हा, तुज्या मुखा मोळाचो पजळ आमचेर पळोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबांचे मजगत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशी जाण. तुजी पदवी तूं बूट, आमचे कुमके घेवन आमकां जैतला भर. देवा आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखा मोळाचो पजळ आमचेर पळोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली. दळबरांच्या देवा, आमचेशी पाटी सर्गींत पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशा उगडास कर. देवा आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखा मोळाचो पजळ आमचेर पळोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतेली.
हा तुझ्या मुका मोळासो फळझड आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवंक लागते रे. सा पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमचे पासत तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक हरगां दितां. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका हरगां दितां. ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणटच हांव हरगां दितां. तुमी सर जणवायन भरल्यात आनी ती पावते परी उसारूंक तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतली परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेगून आसात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावच्या दिसा गुन्यांव भेटच्याक तसो तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस पोरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशू. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सत्र्यान रावा, जागरण करा. तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेणांत. ती वेळगडी पळयणार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवाल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घर सोदून केदळा येत सांजेर की मध्यानेर कोंब्या सातारगी उजवाडतना हें तुमी नेणांत. नाजाल्यार तूं अवचीत येत आनी तुमी न्हिदून पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगता, तें सगळ्यांक सांगता, जागे रावा. देवाची उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जागे रावंक जाय म्हणलें सत हेजी वचपां दितात. जागे रावचें. कित्याक जागे रावचें आमी? कित्याक जागे रावचें? बेश्टे जागे रावतात गी राती. आमी जागरणाची रात करता हांगासर न्ही गे, वर्साक 2 पटी. आनी हांगासर सगळी रात आमी जागे रावता. एक उद्देश आसा. कित्याक जागे रावचें? त्या दिसा त्या राती सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक आनी देवा लागीं मागोवंक, देवाच्या उतरांची गाजोवणी करूंक आमी जागे रावचें. एक उद्देश आसा जागे रावचें. थोडे पटी एकलो मनीस गडीस आसा आमच्या घरांत. गडीस आसा. गडीस म्हळ्यार कळना न्ही? कळटा न्ही? गडीस म्हळ्यार कठीण हुशार नासता, सिरियस आसता. तसो जीव तसोच आत्तां वेता की मागीर वेता की म्हूण कळना न्ही गे. तवळ आमी जागे रावता. जागे रावता. न्हिदून पडना आमी, जागे रावता. केदळा निमाणो स्वास वेता कोणना म्हूण.
घरची मस्त जण असल्यार एक एकली म्हणी रावतात राखून रावतात जागे रावतात वय हां नागी वय तशेंच घरा गाय वासरूंक घालची आसा जाल्यार गाय वासरूंक घालची आसा जाल्यार पळय गोठ्यान आमी जागे रावता राती सडावत वासरूंक घालचें तें राती आमगेर गोरवांत आनी रातींत वासरूंक घालचें घरा म्हातारी आसा न्हू करता हुशार नातली आसा करता पूण जाल्यार वासरूंक घालचें रातींत राखून रावचें कित्याक राखून रावचें आसूं दिया फाल्यां सकाळीं पळयल्यार जालें म्हळ्यार वार खातात वासरूंक घाल्यार गोरवां वार खातात वार केल्यार दूद सामान दिनात दुसरें एक पुटी तशें जालें आमगेर गैरान वासरूंक घालें हांकां गुतूच ना कळ्ळें वासरूं इल्लेशें काना वारें लागलें ओडलें उडक उडक धांवता सकाळीं वासरूंक घालां वार येना वासरू येना वार येना वासरू येना खंय सोदल्यार येना पळयतना आमचें लक्ष इल्लें बांयन पडलां वासरू फुडकी बांद उरलें बांयदत देखून राखून रावचें आमी राखून रावचें पडटा आमी राखून रावता पयलें आमी ल्हान आसतना पयऱ्याचें उदक आसतालें पयऱ्याचें उदक काटाचें उदक पयऱ्याचें तें राती येवंक पुरो मोद्यान येता 1 वरार येता 2 वरार येता फांत्यार येता सांगूं जायना केदाळ येता म्हूण तुज्या पयऱ्याक येताना तुवें राखून रावचें कोरंगी घाण घेवन गॅस लायट लॅम्प्यां टायर दवरून राखून रावचें आनी तुज्या पयऱ्याक येताना तुवें शिंपूंक उदक शिंपूंक रेडी आसात तयार आसा जाय म्हज्या घरा सैरी आसात म्हाका तांकां ना हुशार ना म्हणूंक जायना जर तर तें पयऱ्याचें उदक येताना तूं नाय जाल्यार तुज्या वेळ उपरांत उतोवन गेलें जाल्यार मागीर 15 दीस लागतात उदक येजें जाल्यार परतून देखून कितलें जेवंक ना जाल्यार व्हडणी खावंक ना जाल्यार व्हडणी राखून रावतालीं आमच्या पयर केदाळां राखून रावचें हे प्रत्येक उद्देशा खातीर राखून रावतात थोड्या बिल्डिंगांनी थोड्या घरांनी वॉचमॅन आसात न्ही तांची जबाबदारी आसा बँका मुखार ATM मुखार आनी बुरा आमचे वॉचमॅन न्हिदतात म्हणया केदाळ वळेर न्ही पूण जाल्यार तांकां कामां दवरतात थंय कित्याक तांणी राती ते राखण करीसे ते बिल्डिंगाची त्या घराची वा बँकाची वा त्या लॉकराची वा त्या ATMची तांणी राखण करूंक आसा देखून न्हीद आयल्यार ती न्हीद तांणी पयस दवरून जागरण करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार तो धनी केदाळ येता म्हूण कळना न्ही देखून तांणी जागरण करूंक आसा जागरण एक प्रत्येक उद्देशा खातीर हाचे सुवातेंत जेजू म्हणटा तुमी सत्रान जागरण करा तो वेळ केदाळ येत म्हूण तुमी नेणांत एक पयना गेल्लो धनी केदाळा पाटी येता म्हूण कामाच्या कळीत आसना साकरांक कळीत आसना जेजूच्या काळार थंयसर साकोर म्हूण आसले साकोर म्हळ्यार गुलामा भशेन आसले मस्त जण तांकां धनी भायर वयताना तांचे लागीं विचारूंक जायना धनिया तूं खंय येताय म्हणून विचारूंक ना ह्या केदाळा पाटी येताय म्हणून विचारूंक ना ती विचारची न्ही आतां विचारनात धनी वेता आसतना वा कुटुंबाचो सांदो खंय वेता आसतना तूं खंय येताय म्हणून विचारूंक ना विचार नजो खंय म्हणटात आमचे म्हालगडी न्ही विचार नजो खंय बायसर येता तूं खंय येताय केदाळ पाटी येताय आमी ल्हान आसतना आमचो आन बायसर येताना ना खंय येताय तोंडाम रे म्हणटालो तोंडाम विचारूंक ना खंय गेल्यार राखून रावचें येतलो म्हणून खंय गेला गुतू ना बायसन गेला खंय गेला गुतू ना येतलो केदाळ येतलो गुतू ना राखून रावचें केदाळा फोनान नातलीं वॉट्सॅप नातलें न्ही गेल्लो मनीस केदाळ पाटी येता म्हणून एक हप्तो येना जाल्यार राखून रावताले आतां एक दीस येना जाल्यार पुलीस कंप्लेन करतात खंय गेलो पडला व्हड नांव न्ही तूं म्हणी पडला की खंय गेल्ला की सांगूंक जायना न्ही तशें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी साकराचें काम कितें धनी येता पर्यंत राखून रावचें तो सांजेर येता गी दोनपार येता गी सकाळीं येता गी राती येता गी मोद्या राती येता गी फांत्यार येता गी कळीत ना पूण तो पाटी येताना जर तर तो साकोर जागृत आसून राखून रावत जाल्यार धनयाक बारीक खुशी वो जाल्यार पातयेनेसो विश्वासी साकोर
जर तर दनी येताना वो टाईट पियो न्हू ओमतेन पडला जाल्यार कितें फायदो दनी कितें दवरता कितें ताका कामांत चल्याची गरज ना म्हूण काडून सोडता दवंडयत ताका गरज ना कित्याक म्हळ्यार आसो न्ही नातले बरीत कांय फायदो ना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी जेजू म्हणटा तुमी आयते रावा तयार रावा केदाळा ती घडी वेळ तुमी नेणांत कोणाची घडी सोम्याच्या येण्याची घडी सोम्याच्या येण्याची घडी केदाळा जाता म्हूण नेणान पळया म्हज्या मोगाच्या 2000 वर्सां फुडें कोणी प्रवादी सांगताले प्रवादी इसाया एजेकियल जेरेमाया जेजूच्या येण्या विशांत सांगताले आमोस प्रवादी सांगताले येवसो आसा केदाळा म्हूण कोणा गोतू ना येवसो आसा केदाळा म्हूण गोतू ना कसो येता म्हूण गोतू ना थोड्यांनी चिंतलें काय तो राजकारभार गावन व्हडल्या खंयच्या रातार येतलो 12 घोड्यांच्या रातार येतलो तशें चिंताप पळया जेजूक टेंपलान भेटयतना थंयसर कोण आसलो एक प्रवादी सिम्याव आसलो सिम्याव सोम्याच्या येण्याची वाट पळोवन आसलो तो ताका प्रवाद्यांनी सांगिल्लें आसा आनी देखून तो वाट पळोवन आसलो सोडून येतलो म्हूण पूण ताणें जायत्या भुरग्यांक थंयसर भेटयतना पळयल्लें आसा जायत्या भुरग्यांक भेटयतना पडलें आसा अन्ना प्रवादीन ती आसली तिणें जायत्या भुरग्यांक भेटयतना पळयल्लें आसा पूण जेजू बरी सिम्या प्रवाद्याक खंयच्या भुरग्याक पळयतना जाल्लें अनुभव जावंक ना खाली जेजूक मात ताणें हातान खाण घेतना ताका तो संतोश भोगलो ताच्या काळजा मनांत शिराशिरांनी रक्ताच्या खणांनी तो एक स्पर्श जालो त्या स्पर्शान तो उद्गारलो म्हणालो वय म्हज्या दोळ्यांनी सुरेस्पराची महिमा हांवें पळयली ह्या भुरग्याक हांवें म्हज्या हातांत घेवचें भाग म्हाका फोगो जालें हो साबार उडोवंक आनी पडोवंक कारण जातलो आतां जाल्यार म्हाका तूं आपूण व्हर सुरेस्परा कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी हांवें ह्या संवसाराची सडवण पळयली हें कशें बाई सरलें सिम्याच्या त्या काळजान जावन कित्याक म्हळ्यार हातान धरल्या बाळकान तो एक झळक ती एक झिंट सिम्याच्या शिरांनी वळयली पळय म्हज्या मोगाच्या बाबण एलिझाबेथीक भेट केल्ल्या वेळार एलिझाबेथीच्या गर्भांत आशिल्ल्या स्नानीक जुवान उडी मारली कित्याक जेजूचो स्पर्श लागींच आसा देखून त्या भुरग्यान झिंट मारली म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो ती सकत जेजूची ती सकत आनी तो घेवन आयलो सक्कडी राखो रावळेरांनी ताका स्वागत करच्याक खंयच्याय रायाच्या बायलेच्या उदिरी खंयच्याय राणयेच्या गर्भांत तो जल्मतलो म्हणून न्ही पूण तो जल्मलो खंय हे गोरवांच्या गोट्यान चिंती नातलें मनीस जल्मता खंय घरांनी वय गे मनीस चडावत जल्मता घरांनी आतां आस्पत्रेन जल्मता त्या वेळार घरांनी जल्मतालो पूण हो जेजू गोठ्यान जल्मता म्हूण कोणें चिंतलें नातल्यार बरोंतलो बरो गोठो बांदून दवरता कोण ना चिंती नातलें आनी जेजू जल्मताना दुबळ्यांतलो दुबळो जावन सुतारी जावन सुताराचो पूत जावन सुताराच्या घरा पळया देखून तो म्हणटा कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गुंडेर आसात मनशा पुताक माते तेगूंक सयत सुवात ना तसली एक दुर्बळकाय जेजूची आनी ती घेवन तो आयलो कित्याक आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक ह्या लोकान बळे इसाया प्रवादी म्हणटा हेचे पयल्या वाचपान ह्या लोकांनी देवाक सांडुल्लो देवाक मान दिनातले देवाक मर्यादा दिनातले देवाक जागो दिनातले देवाचें नांव काडिनातले देवाक विधेय नातले देवाच्या उतराखाल चलनातले टोटली तांच्यात संवसारांत प्रवाद येतात जागवण दितात येवसो आसा पूण जाल्यार ही लोक आयकनातले कर तांचे बरीत तांचे त्यागत आसलो ह्या वेळार पळया देवस एक साद्या मनशाच्या रुपार येवचें पळयता पूण देवाचें राज्य कशें आशेत ते समृद्धीचें राज्य ते मोगाचें राज्य ते शांतीचें राज्य सवस्कायेचें राज्य त्या राज्याचो कुंवर मनीस जावन
ह्या संवसारा येताना तित्त शांती तत्तू मोग तित्त सवस्काय तित्त काकुळत घेऊन तो आयलो काकुळत घेऊन आयलो बळ्या सर्गी आसलो आनंद संवसारी फांकलो सर्गी आसलो संतोष संवसारी आयलो सर्गी आशिल्ली ती सवस्काय संवसाराक आयली जेजू मारी पाता आयली ओग बरवसो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन बरवसो देखून जेजू म्हणटा इजाइया प्रवादेच्या कवळ्यांत ताका सिनोगोगा गेल्ल्या वेळा वासोंक मेळिल्ल्या वेळा न्ही कितें म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक दंडसतेल्यांक सवकासाय कैद्यांक सुटका दया माया पासारचे वरस परगट करूंक म्हाका ताणें अभिषिक्त केला पळया असल्या एका कांटाळ्याच्या संवसारांत असल्या एका बंदपासाच्या संवसारांत मोगाचें शांतीचें आनी सवस्कायेचें एक वरस घेवन देह घेवन एक राज्य घेवन जेजू ह्या संवसारी आयलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 2000 वर्सां संपलीं पूण ताणें येसू मोग येसू सवस्काय येसू संतोष येसू शांती ताणें सगळ्यांनी पासार करूंक आपोवणें दिलें देखून तो म्हणटालो हांव आयलां संवसाराक उजो लावंक उजो मोगाचो उजो सेवेचो उजो शांतीचो उजो लावंक आयलां मस्त बदलावण जाल्या जेजू आयल्या उपरांत संवसारांत मनशाक मनीस मेळ्ळो गौरव नातुरलो मनशांक विकताले मनशांक व्हडल्या व्हडल्या डॅमाक संख्या कातरताले मनशांक गुलामा बरी पेट्या बरी पळयताले एक काल आसलो थंय थंय झुजां रगताची वळां जातालीं आतां तें पुरो उणें जालां मनशांक गौरव आसा मानव हक्क आयोग म्हूण आसा न्ही आसात ह्युमन रायट्स आनी म्हज्या मोगाच्या बाबणेन मनशाक इसर गौरव न्ही मेळटा पूण जाल्यारी संपूर्ण सुटका संपूर्ण समाधान संपूर्ण शांती मेळोवंक ना आणखी मेळोवंक आसा देखून आमी हें फेस्त आचरण करता हें आचरण करता आनी जेजूचो मोग जेजूची शांती जेजूची सवस्काय जेजूचें बगसाणें जेजूची सेवा सगळ्यांनी आणखी प्रसारूंक जाय विस्तारूंक जाय ह्या मुखांत्र सगळ्या संवसाराचो लोक आमी एका देवाचीं भुरगीं एका देवाचीं आमी सगळीं भाव भयणी एकामेका मोगान मनान आनी मैपासान जियोंक आसा आनी हेच घेवन जेजू आयलो म्हाका उंच वा कीळ म्हणलो भेद ना ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो भेद ना भलायकी आसलेलो भलायकी नासलेलो म्हणलो थापाव ना सक्कडी एकच तो जावन सद्ये देखून ह्या देहाकाल आमी येताना तो सोमी खंयच्या रुपार म्हाका मेळत कळीत ना तो एका दुर्बळ्याच्या रुपार मेळत एका पिडेस्ताच्या रुपांत मेळत एका बऱ्या मानतनाच्या रुपांत मेळत खंयच्या रुपांत मेळत मागूत ना पूण त्या जेजूक स्विकार करूंक हांवें आयतें जावंक जाय तयार आसूंक जाय देखून आज जेजू परत गर्दनाच्या गोठ्यान जल्मवचो ना वा जेजू खंय म्हणी एका देवळांत ती जल्मवचो ना वा खंय जल्मवत कळीत ना देवळांत ती जल्मवंक पुरो वा परत गर्दनाच्या गोठ्यान जल्मवंक पुरो वा परत रस्त्यार जल्मवंक पुरो पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन जेजू मात तवळ तवळ जल्मता पूण ताका वळखूंक मात्र आमी तयार ना तो जायते पोटी पापा धाकट्या बाळकाच्या रुपार जल्माला जावंक पुरो पूण त्या आवयक तो नाका जाल्लो जावंक पुरो देखून एबॉर्शन करन ताका जिवेशी मारला जावंक पुरो आवयनच तो जल्मोंक आशिल्लो जल्मलो पूण जल्मल्या उपरांत आवयक नाका जालो जायचे खंय म्हणी एका कसऱ्या डब्यांत उडयल्लो जायचे आनी कसऱ्या डब्यांत त्या सुण्यांनी ताका ग्रासिलो जायचे तो परत जल्मलो पूण दुबळक्याच्या त्या कुटुंबांत जल्मलो वखद करूंक पयशे नासतना कठीण मारीच्या पिडेक वळख जावन मेलो जायचे तो परत जल्मलो इल्लो व्हड जालो पूण आवय बापायचो मोग नासतना हो ते शिकप नासतना कस्तून वळवळोन कोणाचे हातांत बली जालो तो जल्मलो व्हड जालो पूण दुबळीकाय म्हणल्यार ते कठीण कश्टां कांतांत एक घर नासतना एक सूर नासतना पावसाक भिजोवन वताक सुकोवन इवाक कडकडोन मेलो जायचे तळवळ तवळ जेजू जल्मता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जल्मता पूण त्या जेजूक आमी वळखूंक शकना देखून जेजू म्हणटा तुमी जागे रावा तुमी जागे रावशात तुमी पारखीशात तुमी पळयशात सोडून जाण्याचें येणें अत्रेगून रावशात तो मनीस कोण तो देव कोण तो जेजू कोण म्हूण तुमकां समजतलें असली जागृतकायेचें
जिवीत जिवंक सोमी आसा आमकां आपणे दिताना आमी जागे रावया. देवाच्या उतराद्वारे जागे रावया. कशें सिम्यांव प्रवादी जागे रावलो, कशें जेजू पळयताना ताका कळ्ळें वो सोडून दार म्हणून, कित्याक तो जागे रावलेलो मनीस, न्हिदून पडलेलो मनीस न्ही. आमी जागे रावया. जेजू कोण म्हणलें सत आमी जाणा जाताले हांव, आनी आमी सोडून दाराक साक्षी जावंक कारण जाताले हांव. असलें जिवीत जीव सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी सगळीं उसारया. 5 नंबर थंय बूक आसा, 5 वा 4 काडा. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदवीदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकूच तो, सरकाळा आदी बापातान जल्मला, देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान कुसल्लो करो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रसूंक ना बापाच्या सही बासून, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमच्या मनशा बसोत आनी आमचे सोडून हें बसोत सरकारतान तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मेळची उदेरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसोत पणस पेलो तकाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसल्यान ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचेर मेल्ल्यांची मरसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापानी पुता तो निपसला, बापानी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देवसभे सत मानता, पदकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वास रावता. आमेन. आमची ओमसो भावार्थ, ह्या सुभावार्थाक लागून आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळ्या समर्पया, आनी आमी जागरण करूंक आनी सम्याक वळखूंक जाय आसची कृपेची सकत जोडून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक जिव्या भावार्थाचे उर्बेन भर, आनी तांणी तुज्या परजेक सारकें मुखेलपण दिवंक गरज आसची कृपा आनी उजवाड दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांतय लोकांच्या बरेपणा आनी उदारगते खातीर त्याग आनी समर्पणाच्या स्पिरितान वावुरचें बरें मन आसा कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयकी. तुज्या पुताचे सोडवणेंत भागीदार जाल्ल्या आमी तुज्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक मागण्यान, प्राचितान आनी सोसणिकायेन आमकांच तयार करची कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व पिडेस्तांक, प्रायवंतांक, निराश्रितांक आनी एकसुरी आशिल्ल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. भुरग्यांक आनी इवजाणांक बरो फुडार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार आशिल्ल्या आमी सोमेस्तांनी एका काळजा मनाची जावन तुज्या येण्याक राखून रावंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातास ह्या पूण तळ्यार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. इगडी भर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास काडया तांचे पसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. सर्गींच्या येण्याक आयती रावंक आस तुजें उतर आमकां आपोवणें दिता. अशें जाल्यार उतरां सरी जाल्लें जिवीत जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणीक समोर 512. भेटैता बापा, उडोवाय तुका, दयेन तुगे काणीक आमची, तुका ती मानवून दी. उडोवाय हाडू तुझे
मुखार येता जेजू ख्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पयसुच्या दबाव सर्वस्पर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा आमच्या भोवमुगाळ देवा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपन दिता. तितून दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसों. तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरात भूपार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दय धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासयलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवी 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 दळभरांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा म्हाका बाबडी नो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उंडानी वायन आसले जेजूचे मासारी रगत बदलची घडी पवित्रत्म्याची घडी ह्या घडी भक्ती न्हू आमी ह्या रितीन वांठेली जावया. कितें मागता खंडीत आमी घेता. ह्या संदर्भार पवित्रपणी ह्या रितीन वांठेली जावया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस्टमरान ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सस्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस मनशां पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट्तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन होणावरवीं तुवें आमकां सोडलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमां मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा श्रीबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट करी तांकां तुजे इस्तगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती बागे वांजू जाय बागे वांदरम दोता बागे वांजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची अजना मोतीन दवरना समेच्या येण्याक अत्रेगान आयतेर जावंक देवाचो आदार करपा मागोन सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे रास आमकां यो तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान सा आमचो दिसपट्टो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेचेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व अखंडांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे माया मग सुगुर्तूर जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर देवाची शिडी सुमे जेजू क्रिस्ता देवा 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 बापाची गुण पळयता साकार संवसारात जिवी दिले तुजे बोपू तिकडे तावरी सर म्हज्या कडे सोर वायट अंत म्हाका आनी वासदा सुजात पडो म्हाका दार दी आनी तुजे सगळो वेगळे सुरू दीस म्हाका आनी मेना पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमच्या समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली हे सुमेच्या येण्याक अत्रेगान आयती जावंक उलो दितात ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कर्सूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लाले नसा सोम्या तुका सेवच्या काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लाले नसा धन्या तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या वखस तुजो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीज मुझे
काळजान दिल्या सुमी जेजू कमी अर्गान दिव्या आमच्या मुखान बरो आमच्या काळजान तो आयला सुमी आमचे तेतू राव तुज्या येण्याक ऐती जावंक तरेका राखूंक आमकां आदार करपा दी म्हूण मागी तेणे गेले सर बरेपणाक अर्गान दिव्या अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका होगळाप तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका आराधान तुका सुमियान जेजू आराधान तुका सर्वाईटांतले विघ्नांतल्या नवारांतले निवारलेल्याक अर्गान तुका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गान तुका सराप्यांतले मरणाती पिडेंतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गान तुका सुमियान कलजरातेची बरी न्हीद फोव केल्ले खातीर अर्गान तुका ऐसू दीस पळोवचे बाग फोव केल्ले खातीर अर्गान तुका हे मिसेचे बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गान तुका तुज्या उतराद्वारी आमच्या आत्म्याचें नंदन केल्ल्या खातीर अर्गान तुका सुमियान जेजू तुज्या पवित्र क्रिस्तीची जेवणा मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गान तुका सुमियान जेजू विविध मनशां मुखांतर तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर अर्गान तुका सुमियान अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका सुमियान उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सुम्या कर्गान दिव्या पासताच्या मोगा पासत व्हरत्या बुक्का तसोबा बुढ्या प्रार्थुया देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अधीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गेच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां बाळतयल्या देण्यांक लोबदोंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यार आपलो आशीर्वाद घालूं वसुने जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे बोडुका 5 अंक 220 जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पापक्यांक दुनिया अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर बेगीन या भोयताळा सलवार करच्या मनशा कुळा नासाव केली सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक दुनिया अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुता सोय अवघार मोरे आशीर्वाद भगीन क्रिस्ताचे कृपेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा सारकें पंथाक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता
हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमो करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी